आतां पळयलेलें आसा कितें कितलींशीं वर्सां जालीं आयज जम्मू एंड कश्मीर वॉज फ्लरिशींग. आयज कश्मीराक जे ट्युरिजम वाडलेलें तुमी पळयता आयज तो अटॅक जावन आयज परत म्हाका दिसता 25 वर्सां कश्मीर परत फाटीं पडटलो. आयज लोक परत थंय वचपाक भियातले. एंड इट इज व्हेरी सॅड कित्याक जो अटॅक जाला आनी तो अटॅक ऑन द रिलिजियस बेसीस जाल्लो आसा पळय तें खूब दूख लागता. आयज जेन्ना आख्खे भारत देशाक एक सुख शांती चल्लेलें आसतना असलो अटॅक जावप आनी बारीक लोकांचेर अटॅक जावप आनी आयज ते लोक थिंगा ट्युरिजमाक लागून गेलेले अशें कोण नासले. ते ट्युरिस्ट गेल्लेले डिफरंट स्टेटीचे. आयज न्यूली वेडीड कपल्स गेलेले. आयज तांकां मरण येयलेलें आसा. भुरग्यांक तेंच्या आवय बापायक खूब दूख भोगता जाणा म्हणून बरोबर न्हू. आयज एक पीसचो वातावरण आमी तयार करपाक सोदता आमच्याच देशान न्हू आख्ख्या जगाक. बट खंय तरी हे टेररिजम वीच हॅज नो रिलिजन. ते टेररिस्ट म्हणजे तांकां रिलिजन ना. तांकां कांयच हें ना देवाचें हें ना. तांकां दे आर म्हणजे तांकां मनान सुद्दां मातसो तांकां हें ना कशे लोकांची हत्या करूंक शकता. आनी इट इज व्हेरी सॅड तो अटॅक जाल्लो आसा.